आम आदमी पक्षातर्फे सगळ्या गोंयकारांक आनी स्पेशली सगळ्या वास्कोकारांक श्री दामोदर भजनी सप्ताच्या ह्या पवित्र उत्सवाचे सगळ्यांक शुभेच्छा। हो आतां म्हाका दिसता 127वें वर्स। इतली वर्सां जाली फक्त वास्कोचेच न्ही, सगळे गोंयच्यान लोक हांगा येवन आपली श्रद्धा आनी आपली परंपरा जपतात। तशेंच आमी आम आदमी पक्षाचे लिडर सगळे हांगा दाम बाबाच्या चरणी आयिल्ले तांचो आशिर्वाद मागपाक आनी इतलीच मागणी केली की वास्को शहराक राखचे, आमचे गोंय राज्याक राखचे आनी सगळ्या गोंयकारांक सुख समृद्धी आरोग्य आनी उन्नती दिवची, इतलीच प्रार्थना केली। सगळ्यान पयलीं वास्कोकारांक तशेंच समेस्त गोंयकारांक वास्कोच्या सप्ताची परबीं। आयज आमी देवळान आयिल्ले, देवाचो आशिर्वाद, दामबाबाचो आशिर्वाद घेतलो आनी सगळ्या गोंयकारां खातीर तशेंच वास्कोकारां खातीर सुख समृद्धी आनी बरे आरोग्याची कामना आमी केली। हो जेन्ना उत्सव 127 वर्सांचो हो इतिहास आशिल्लो उत्सव आनी वास्को शहराचो इतिहास तितलोच खूब व्हडलो इतिहास आसा। पण म्हाका म्हजो जल्म ह्या वास्को शहरान जालो, म्हजें एंटायर एज्युकेशन ह्या वास्को शहरान जालें। हांवें जशें वास्को 25 वर्सां पयलीं पळयल्लें आनी आज जे वास्को पळयता तातूंत किंचीत व्हडलो असो फरक जावना। ज्या भशेन बाकीची गोंयची शहरां डेवलप जाली, ज्या भशेन बाकीच्यो गोश्टी बाकीची गांवां डेवलप जाली, आमचे बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीज डेवलप जाले, तशें वास्कोचें डेवलपमेंट म्हाका दिसता खूब कमी जालें। हांव म्हजें देव दामोदरा कडेन इतलेंच मागणें की ह्या सरकाराक आनी आमकां सगळ्यांक वास्को शहराची उन्नती करपा खातीर, वास्को शहराचे डेवलपमेंट करपा खातीर जी बुद्धी दिवपाक जाय आनी जी एकट्यान येवन जें काम करपाची जी मत दिवपाक जाय ती मत देवान दिवची। कारण जेन्ना आमी एकट्यान येवन हो प्रोग्रेस करपाक वतले तेन्नाच हो प्रोग्रेस जातलो। त्याच भशेन हांगाचे जे आतां सत्तेन आशिल्ले आमदार आसा, हांव तांकां सांगपाक पळयता, तुजी जी नॉर्मली तूं सदांच सगळ्यांक ज्ञान दिवपाक वता, हांवें केन्नाच तुजी प्रेस कॉन्फरन्स वास्कोच्या प्रोग्रेसा खातीर जावं वास्कोच्या डेवलपमेंट इशूचेर ना, एक बस स्टँडाचो इशू सोडल्यार, पण तुवें जी तूं ज्ञान लोकांक दिवपाक वयता, जे तूं लोकांक देशभक्ती बद्दल सांगपाक वयता जावं बाकीचे वंदे मातरम ह्या इशूचेर जेन्ना तूं उलयता, त्यो सगळ्यो ज्यो तुजी जी नीती आसा पळय ती लोकांक सांगनाका। लोक जेन्ना जल्माक येता पळय, हो भारतीय ह्या मातेन जेन्ना जल्माक येता तेन्ना देशभक्ती काळजान घेवन येता। हो प्रत्येक भारतीयाच्या काळजान देशभक्ती आसा, प्रत्येक गोंयकाराच्या काळजान गोंया बद्दल प्रेम आसा आनी तांकां तें खबर आसा बाबा केन्ना आनी कशें व्यक्त करपाचें तुवें सांगपाची गरज ना। तुजें जें काम आसा, तुजी जी नीती आसा ती वास्को खातीर वापर, वास्कोच्या बऱ्या कामा खातीर वापर। तुजी जी आज डिस्कशन वास्कोकारां मदीं जें जाता तें मोस्टली तुजें माणी म्हणना हांव मनी निती खातीर जाता। ह्या मनी निती सायडीन दवरून जें तुज्या कडेन गव्हर्मेंटाचें खातें जावं जें HGPD आसा तातूंतल्यान वास्कोकाराचो कितें डेवलपमेंट करपाक तुवें केलां गेलीं 4 वर्सां आनी हाजे मुखार तूं कितें करपाक शकता हें तूं लोकां मुखार मांड, अशी म्हाजी तुजे कडेन मागणी आसा। हांव देव दामोदरा कडेन मागता ताका आमकां सगळ्यांक बुद्धी दिवची वास्कोच्या प्रोग्रेसा खातीर काम करपाक। एंटायर मार्मगोवान खुबशे इश्यूज आसात आनी मार्मगोवा तशें पळोवपाक गेल्यार सत्तेन आशिल्लो जिल्लो, कित्याक दाबोली, कोर्ताली, मागीर मार्मगोवा आनी वास्को चारय जे आमदार आसात, कोर्ताली सोडले जाल्यार बाकी तिनूय जे आमदार आसात ते भारतीय जनता पार्टीचे आसात, सत्तेन आशिल्ले आमदार आसात। पूण तरी आसतना ह्या जिल्ल्याची उदरगत तितली जाल्ली ना हें आमी प्रत्येक जो वास्कोन रावपी जो प्रत्येक वास्कोकार आसता तो जाणा। म्हाका दिसता खंय तरी ताज्या खातीर काम करपाची मत आज देव दामोदरान सगळ्यांक दिवं, इतलीच म्हाजी मागणी आसा। दाम बाबा फुडें हे करपाक येयल्ले, कित्याक वास्को खातीर खंय तरी एक बरें जावचें, बरें डेवलपमेंट जावचें, आमचे जे वास्कोकार आहा तांकां समृद्धी सूख येवचें आनी समेस्त गोंयकाराक आनी वास्कोकाराक ह्या सप्ताची उन्नीत परब।